किती म्हणता या कमिटी फोटो घेत त्यांचा या सांगू कसा कमिटी कसं म्हटलं मला घेऊन राहा सध्या उभं लाइफगार्ड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद लाइफगार्ड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद आमच्या नोकऱ्या परत द्या आमच्या नोकऱ्या परत द्या आमच्या नोकऱ्या परत द्या कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा आवाज दो आवाज दो आवाज दो सोडचना जिंकले बगैर सोडचना जिंकले बगैर सोडचना we want justice we want justice we want justice we want justice व्हिडिओ दे रहा फुल काढा झालं रे पुढे हॅलो गेलाय तो हा लाईव्ह चालू झालं रे ऑल गोवा मरीन लाइफगार्ड युनियनाचं जे आंदोलन आम्ही स्टार्ट केल्लें आसा हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर तेजो आज 11वो दीस जावन आसा। ह्या 11 दिसान आमी मिडियाच्या थ्रू सरकाराक आमी आमचे जे मागणे आसा जे आमचे सर्विस प्रोटेक्शन आसा जे आमकां कशा तरेन सरकार दिवंक शकता हेच्या बद्दल आमी सरकाराक मिडियाच्या थ्रू आमी सगळे आमचे म्हणणे मांडलेले आसा सरकारा फुडें। पूण आज पर्यंत आमकां सरकाराच्या वाटेन त्या सरकारा कडल्यान कसलेच आमकां एक बाबा कोणी येवन आमकां मेळूंक ना। जावं
जे ब्युरोक्रेसी आसा, स्टेक होल्डर कोण आसा तेणी कसलीच आमची दखल घेवंक ना. तर आज आम्ही आमची जी स्ट्रायकाचो जी चेन हंगर स्ट्रायक तो आज आम्ही हांगातल्यान आज 12 आम्ही सुरवात करता. आमचे 50 जण जे लायफगार्ड आसा म्हणजे जवळ जवळ 250 लायफगार्ड सध्या आमच्या बरोबर आसा. तितूंतले 50 जण हांगा आज 12 हंगर स्ट्रायकाक बसता. ते फाल्यां 12 पर्यंत हांगा बसतले. फाल्यां दनपारची 12 पर्यंत 24 hours त्यांचा हंगर स्ट्रायक चलतलो. त्याच्या नंतर फाल्यां दुसरी 50 जणांची टीम येतली. ती फाल्यां बसतली, मागीर परत परवा उठतली. अशें करून आमचो चेन हंगर स्ट्रायक आज सुरू जाता. सरकाराक हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, आज तुम्ही इलेक्शनाच्या मोडान आसा. हे आमचे गोंयचे भुरगे आज उपाशी हांगा मरता आणि तुमकां इलेक्शन करून तुम्ही नवे नवे प्रतिनिधी हांगा तयार करता लोकांच्या सेवे खातीर, पूण लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर. पूण आमकां दिसता हे देशा गोंयांत हे साध्या भुरग्यांचो पोटाचो प्रश्न आज सोडपाक एकूय लिडर ना. जाल्यार तुम्ही कसले इलेक्शन करून कसले लिडरशिप आणि कसले तुम्ही गव्हर्नमेंट स्थापन करता. जर तुम्ही खरेली डेमोक्रेसीचे जर तुम्ही पायीक आसा, जर तुमकां सरकार तुम्ही तुमचे व्यवस्थित आसा, जाल्यार ह्या भुरग्यांक न्याय कित्याक मेळना हो माझा प्रश्न आसा. सरकाराक हांव एकूच हांगातल्यान सांगूंक सोदता की सीएम सर बेगीतल्या बेगीन ह्या प्रश्नाचो सुटावो करात. तुम्ही करूंक शकता. हेच्या पयलीं जाय ते अशे टेम्पररी स्टेटस आशिल्ले, कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले, सरकारी सेवेन तुम्ही तांकां रुजू केले. आणि हे जे लायफगार्ड आसा जेंची सर्वीस ही खरें म्हटल्यार पर्मनंट सर्वीस आसा, तांकां तुम्ही टेम्पररी कित्याक दवरूंक सोदता. आणि ह्या दृश्टी कंपनीक तुम्ही कित्याक तुम्ही हे पयसो गोंयकारांचो कश्टाचो पयसो खावयता हेच म्हाका कळना. तेन्ना आज हे चेन हंगर स्ट्रायक ही आमची फर्स्ट स्टेप आसा. तरी सुद्धा जर तुम्ही आमचे म्हणणे ऐकून घेवन ह्या प्रश्नांक जर सुटावो बेगीतल्या बेगीन दिना, जाल्यार नेक्स्ट स्टेप आसतली ती लायफ अँड टू डेथ हे हंगर स्ट्रायक हांगा सुरू जातलो. त्याच्या पयलीं कितें आसा ते हेजो प्रश्नाचो सुटावो करचो. त्या स्टेजी पर्यंत आमकां व्हरचें न्ही, गोंयकारांक रस्त्यार तुम्ही हाडून अशें मारचें न्ही, हें हांव तुमकां स्पश्टपणे सांगूंक सोदता. मिडियाकूय सांगता, तुम्ही आमकां जो हेल्प करता, तुमच्या थ्रू आमी आवाज आमचो बुलंद आवाज आमी सगळ्या जनते पर्यंत पावोवंक शकता. तर गोंयकारांक उलो मारता. आज कितलेशेच जाण आमकां येवन आमकां हांगा तेणी हेल्प केल्लो आसा, आमकां तेंको दिल्लो आसा. गोंयचे तमाम बाकीच्यो पार्टी आसा, NGOs आसा, तेंच्या लागीं हांव मागता. बाकीचे युनियन लिडर आसा तेणी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवन आमकां बळकटी दिवची आणि लोकशाहीचो खंय तरी विजय जावपा खातीर तेणी आमकां मदत करची. देव बरें करूं. गव्हर्नमेंटाक सीएमा कडेन मेमोरंडम पावयला पळय, सीएमा कडेन आमी फाटले जे 2 म्हयन्या म्हणजे कंटिन्युअस आमी अपॉइंटमेंटा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो. म्हणजे आमी आंदोलनाक स्टार्ट करच्या पयलीं सीएमाची अपॉइंटमेंट घेवन आमचो प्रश्न व्यवस्थित परत एकदा तेंच्या कडेन मांडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. पूण आमकां फॉर्मल आमी अपॉइंटमेंट मागून सुद्दां आमकां अपॉइंटमेंट दिवंक ना. तेका लागून आमकां हे रस्त्यार येवन बसचें पडलें. सो आमी आतां सध्या आमचे अजून आजचो मेमोरंडम आज फाल्यां म्हटल्यार आमचो तो विथ आमचे जे डिमांड आसा, जे सरकारी सेवेन एक तर आमकां रुजू करून घेवचे. दुसरो म्हणजे आमचो डिमांड आसा तो आमकां एक तर तुमची सोसायटी आमच्या ह्या भुरग्याची करपाची आनी तांकां रुजू करून घेवपाचे. तिसरो आसा युनियन म्हणून आमी सर्वीस दिता सरकाराक, ते तेणी आयकून घेवचे आमचें म्हणणें. जावं तांकां बाबा होमगार्ड सर्वीस दिता तेंच्या भितर तांकां इन्क्लूड करचे, ती सर्वीस दिवंक शकता. आनी एक आसा ह्युमन रिसोर्स थ्रू आमकां सरकारान सीएमान आमकां सांगलेलें तांकां नोकऱ्यो दिता म्हणून, पूण त्यो लायफगार्ड म्हणून अदर. पूण हांव कितें म्हणटा, ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू जर तुमी सर्वीस दिवंक शकता जाल्यार तांकां परत तेंची लायफगार्ड म्हणून आसा जितली आमची स्ट्रेंथ पळय आसा, स्ट्रायकींग वर्कर तांकां आसा तशें तांकां तेंची नोकरी तांकां मेळपाक जाय, तेंची सर्वीस प्रोटेक्शन जावपाक जाय, हो आमचो प्रमुख मुद्दो आसा. सगळे लायफगार्ड सरकाराक कितें जालां?
बेसिकली कशें जाता सगळेच तशे स्ट्रायकारूच आसले, सगळे स्ट्रायकार गेल्या. आता थोड्यांची कितें आसा, थोड्यांची परिस्थिती ना बाबा ते सगळे हांगा येवंक शकता. दुसरो आसा पॅन्डेमिकाचो जो प्रश्न आसा, म्हणून आमकां एक ग्रुपान आमकां थोडे 100च्या लॉटानूच आमकां हाडचें पडटा. बिचार सध्या कोण ना ड्युटी बिचार हे आमच्या लायफ गार्डा भितरले कोण ना. आता ते कोणाक हाडून थंय सर्व्हिस प्रोवायड करता आनी कितें करता हेच आमी टुरिझम डिपार्टमेंटाक सांगलेलें तुमी सर्वे करा. पूण आमी अशें आयकलां ते आतां एक सर्वे करता, भितर कितें करता, आतां बाणावले बिचार सर्वे आसा, थंय एक ग्रुप आसा, थंय इक्विपमेंट दवरता, थंय त्या ग्रुपाक दवरता, फोटो काडटा, परत तेच इक्विपमेंट तेच भुरग्यांक घेता, दुसरे बिचार व्हरता, थंय परत म्हणजे ते हे स्ट्रेंथ दाखयता की आमचे सर्व्हिस आसा ती व्यवस्थीत चल्लेली आसा. हे दाखोवपाचो प्रयत्न आज खंय तरी चल्लेलो आसा. तुम्ही जर खरेंच जर हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले जाल्यार प्रत्येक बिचार वचून तुम्ही पळोवचे आज कितली स्ट्रेंथ आसा आनी खरेंच ते सगळे इक्विपमेंट आसा काय ना इन वर्किंग कंडिशन, काय ते फक्त फोटो काडपा पुरते आनी फटींगपणा करपा पुरते आसा. हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो हो एक व्हडलो एक भाग आसा. थँक्यू व्हेरी मच. दृष्टीन फाटी एक जायरात दिल्ली नवीन भुरगे घेवपा खातीर, बरोबर. जाल्यार हेंकां कित्याक घेयनात ते? तेच म्हजो एक प्रश्न आसा. आता दृष्टीन नवी जी काडल्या पळय एड, तितूर तेणी ग्रॅज्युएट्सांक 25,000 आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आसा पळय तांकां 30,000 सॅलरी दितले अशें म्हणून केलां आनी चलयां खातीरूय तेणी ती आउट केल्ली आसा. आता हे ऑलरेडी ट्रेन आमचे लायफ गार्ड आसले, तांकां 15,000 सॅलरी दिवपाक जायनासली आनी आता ते आमचो जो एज्युकेटेड जो भुरगो आसा ताका ते लायफ गार्ड म्हणून वताक मारून सोदता काय कितें, आनी तांकां ते कसले म्हणजे कितें म्हणून तांचो पोस्ट आसतलो. आणि हांगा एज्युकेशनाच्या पेक्षा स्कील आसा पळय ती इम्पॉर्टंट आसा. थंय उदकान उडी मारून दुसऱ्याचो जीव वाचोवप, हेका एज्युकेशन म्हणजे तशें ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट्साची हांगा गरज ना. हेंकां 15,000 दिवन तेणी व्यवस्थीत तेंची जर सॅलरी तांकां दिल्ली, बाकीच्यो गजाली जर तांकां दिल्ल्यो फॅसिलिटी जाल्यार ते रस्त्यार येवचे नासले. म्हणजे सरकार खंय तरी हे करप्शनाक ह्या वाव दिता. आमकां ह्या कंपनीची गरजूच ना प्रायव्हेट कंपनीची. आमचो म्हणलो तेच आसा, मुद्दो तोच आसा की हे भुरगे स्कील भुरगे आसा तांकां तुमी व्यवस्थीत तेंचीच सर्व्हिस तांकां दियात आनी बाकीच्यांक आनी ही फटींगपणां पळय आतां तेणी चलयल्या आमचे जे म्हणजे एज्युकेटेड भुरगो आसा तेंची फटींगपणां आसा ती बंद करची, कळ्ळें न्ही. सो आमचो मुद्दो तोच आसा की सरकार आतां 10,000 नोकऱ्याचे जर उलयता, 10,000 ह्या आमच्या 100-150-300 भुरग्यांक नोकऱ्यो तेंचे कन्फर्म करून ते 10,000 नोकऱ्याची सुरवात तरी करात, जाल्यार आमी मानतले तुमी 10,000 नोकऱ्यो दितले म्हणून. हे भुरग्यांक नोकऱ्यो दियात, कायम करा त्यांची नोकरी आणि सुरुवात करा तुमच्या त्या 10,000 नोकऱ्याच्या जे तुम्ही अनाउन्स केला त्याचा. हो आमचो मुद्दो आसा. थँक्यू. फाल्यां मातशें 12 तुम्ही येवचे, हांव मेसेज घालता तुमकां म्हणजे एक